बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानाचे चोरांनी घरात शिरून सुरी हल्लो केल्ल्याची धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयल्या। सध्या ताचे लिलावती हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। ही घडणूक बुधवारा रातच्या 2:30 वरांचेर घडली। चोरांनी ताचेर 6 फावटी सुरी हल्लो आणि 2 गंभीर दुखापत करून घडणूक थळावयल्यान पळ काडली। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। आज सकाळी एक धक्कादायक बातमी आमकां मेळटा ती म्हटल्यार बॉलिवूडाचो एक हिरो सैफ अली खान हाच्या घरान घुसून चोरान ताचेर वार केलो आणि आता सैफ अली खान हो रुग्णालयान दाखल आसा। ही खबर म्हटल्यार काल राती 1 सुमार ह्या चोरान सैफ अली खानाच्या घरान प्रवेश केलो आणि तेका चोर पयल्या उपरांत ताचे जे बाकीचे नोकर जे आसले तेंच्यांनी आड्ड्यो मारल्यो, बोवाळ केलो आणि त्याच्या उपरांत सैफ अली खान जेन्ना बोवाळ आयकून भायर येयलो तेन्ना त्याच्या फुड्यान तो चोर आसलो आणि त्या चोरान आपल्याक धरतलो ह्या भयान सैफ अली खानाचेर 5 ते 6 चाकूचे वार केल्लेले आसा। भितून सैफ अली खान हो जखमी जाल्लो आसा आणि तेका रोखडोच लिलावती रुग्णालयान भरती केलेलो आसा आणि ताचेर उपचार चालू जाल्लेले आसा। ह्या बोवाळान चोर मात पळोवन गेलो, पूण सैफ अली खानाचेर रुग्णालयान सर्जरीचे काम चालू आसा आणि आता सध्या त्याची प्रकृती जी आहा ती स्थिर आसा अशी माहिती आमकां मेळटा। आणि हो चोर कोण आसलो हे सोद घेवपाचो पुलीस जो आसा तो प्रयत्न करता। खरें तर सैफ अली खान किंवा तेंच्या सारक्या व्हडल्या हस्तींक सेलिब्रिटींक पुरायपणान सेक्युरिटी आसता, बॉडीगार्ड आसता, तेंच्या घरान CCTV कॅमेरा आसता आणि इतली सगळी सेक्युरिटी आसतना सुद्धा हो चोर घरान कसो शिरलो हो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाता। आणि सैफ अली खानाचें घर जर पळयलें जाल्यार तें खूब व्हडलें आसा आणि इतकी आसतना तो सैफ अली खानाच्या फुड्यान कसो पावता होय प्रश्न फुड्यान येता। आणि हे सगळे प्रश्न जे आसा ते प्रश्नाचो सुटावो आता करपाचो व्हडलो एक चॅलेंज महाराष्ट्र पुलिसांच्या फुड्यान आसा आणि महाराष्ट्र पुलिसांनी ह्या खातीर आपल्यो टीम्स तयार करून त्यो धाडलेल्यो आसा। CCTV फुटेज चेक केलेले वयतात, चालू आसा आणि ह्या CCTV फुटेजीन जर तो चोर दिसता जाल्यार ताका रोखडोच धरपाचो प्रयत्न महाराष्ट्राचे पुलीस करतात। तर आत्ता ही सध्या अपडेट असली सैफ अली खानाचेर जो हल्लो जालो, जो चाकून वार जालो त्याची अपडेट असली। अशाच अपडेटी खातीर तुम्ही पळयत रावात गोमंतक।